सकाळी येयल्यात टू सी द विनिंग रिझल्ट्स ऑफ बोथ माय कॅन्डिडेट्स, बाब महेश्वर गोवेकर फ्रॉम शिवोली and बाब नारायण मांद्रेकर फ्रॉम अंजुना जिल्हा. And I really thank all my supporters, कार्यकर्tas, sarpanch, deputy sarpanch, ward members, especially my supporters for being there at this crucial time for us, and for especially for all my voters. Thank you very much. You are going to see more development in Shioli constituency. And both my ZPs. फुल कॉन्फिडन्स. Full confidence. कितें सांगता म्हणजे कशा तरेन कितल्या मार्जिनान दोगूय येतले, मोठे मार्जिन पळोवपाक यो तूं आतां. कशा तरेन फुडें कामां मागीर नेटान. कामां चड नेटान. मॅडम एक्सपेक्टेड बीजेपी कितले सीए मेळटले टोटल? टोटल 35+. ओके. चालू बरी आखे भाशले फर्स्ट आसतले रे थंय बीजेपी आसा. मागीर आमचे रुमदाम डावली पंचायत दिगारपाले. तुमगे थंय वोटिंग बरें जाल्लें तुमकां? ओके. सो तुमी थंय जिखपाक चान्स आसा तुमकां? दवल्ली बीजेपी लीड आसा, तुमकां कशें दिसता एका रावंडाक पयलीं? म्हाका दिसता अरावंड 30 or 40% कितें लीड म्हूण आयकलां. सो देर आर चान्सीस. आज 22 डिसेंबर कावंटिंगाचो दीस आसा. एकदम जी वोटिंग पर्संटेज जी वाडलेली आसा याचो एक आमी सांगू शकता की जी पर्संटेज वाडल्या अंजुना मतदारसंघात ती आमच्या वटेन जाल्ली आसा आनी काँग्रेसचो कॅन्डिडेट बाब योगेश गोवेकर हो निश्चित भोवमतान विजय जावन येतलो. आमदाराक तुमी विचारपाची गरज आहा. जेन्ना आमी तिका वावुरताले तेन्ना तिका याद नासलें काय कितें की आमी गुंडा काय कितें तें. म्हाका दिसता तुमी ताका विचारपाक जाय की बीजेपीची कशी स्टायल आहा की जेन्ना तेंच्या बरोबर लोक आसता तेन्ना लोक बरे आसता आनी खंय तरी बीजेपी कडल्यान पयस गेले की कसो मनीस वायट हें सांगपाक बीजेपीक म्हाका दिसता एक बरी सर्टिफिकेट तेंचे कडेन आहा. ते लोकांक सांगू शकता. म्हणजे कोण बीजेपी जॉयन जालो की तो ऑटोमॅटीक बरो जाता. बीजेपी कडेन एक वॉशिंग मशीन आहा, थंय कोणाक घातलो दिगंबराक घाला किंवा मायकलाक घाला किंवा डिलायलाक घाला, थंय घातली की सगळी क्लीन जावन भायर येता. अशें ह्या बीजेपीचे एक स्टायल आहा. तुमकां 100% कॉन्फिडन्स? 100%. आमी झेडपीच्यान जे आता चालू करतले ते 27 हेजो एक निकाल जो परत एकदा 27 शिवोले मतदारसंघात काँग्रेसीचो झेंडो लहरातलो.